उड़ गो मच बढ़िया नोटीस धाडलो नोटीस धाडलो मागीर फायन मारलो 5000 जालो तशें ना 5 म्हयने आतां मुखार व्हरपाचें व्हरपाचें भायर चार 5 वर्ष जाले क्लियर करा एवरी ईयर इलेक्शन आपण ते क्लियर कलेक्टर इलेक्शन फॉलो अप करता आपण फायनल डिसिजन जाय ना नोटीस मला फाइन करता 5000 फाइन करता आणि ते करता परत वी आर टू उधर सर हे दिवं ना कोणाक हांगा जे कोण असले पळय न्ही तांकां रिलोकेट करून थंय गव्हर्नमेंटान कॉम्प्लेक्स बांधून थंय तांकां रेंटेड हे प्रिमायसीस दिल्ले आसा तेंच्यांनी थंय सोडून त्या भाड्यान दिल्यात आतां दुसऱ्या कोणाक आनी ती परत हांगा ही डेव्हलपिंग जाल्यात आनी सगळी दिस इज एनक्रोच टोटली एनक्रोच टोटल एनक्रोचमेंट रिक्लेम सगळे इट इज वॉटर बॉडी ऑफिस दुसरे रूम आहे आणि 8 आहे ते फॅमिली कुठे सर आणि 8 रूम आहे ते भी है एक फैमिली फिशरीज नो फिशरीज डायरेक्टर कितली वर्ष जाली सर आम्ही डायरेक्टर इन्वाइटेड चवथी घेतला कुटुंबान आपण पावना पण नंबर 1 केली आमची गोंयची
होता है मेरे होता नहीं एरिया झाले कामं बदल राहिले ना भितर अनमेन गेटी जाती आमगेली हे हांगासर गेटी आसा कोविडा टायमार अनमेन आसा केन्ना थंय कंट्रोल ना ते वटेन गेट ऑपरेट जाता सगळे रिकॉर्डिंग जाता डेप्युटी कलेक्टर सरकार लेबरच आसा ते 20 रात वर्ष डेप्युटी कलेक्टर काय थंय येतात हे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर का पहिलेच वाटेला गो बाय ना सर आता डेप्यूट झाला सर पहिले नाशिल्ले कोण आशिल्लो पहिल्यांदा सर पहिले फिशरीज ऑफिसरच असतात कोण हांगा सर रेग्युलर कोण आसता जॉयल तुझें नाव कितें जालें जॉयल टोटल फिशर बोट ओनर कितले आहा सर 350 बोट्स रजिस्टर 350 बोट रजिस्टर्ड आसा ऑपरेशनल सर अराउंड 280 रजिस्टर्ड आसा ऑपरेशनल ऑपरेशनल लेबर कितले आसता लेबर 3500 तुमचो कंट्रोल कितें आहा एट प्रेझेंट तुमचो कंट्रोल कितें हांगा सर आम्ही लेबर करून त्यांचे आधार कार्ड QR कोडेड आधार कार्ड घेता एज पर डायरेक्शन आणि त्यांचं डेटा मेंटेन करतात सर बोट ओनर टोटल कितले आसतले म्हटलं ते 350 सर 350 280 ऑपरेशनल आसता प्रत्येक बोटीन लेबर कितले आसता 25 ते बोटीर वता बोट येयली काय ना ते रावता ते रावपाची त्यांची टॉयलेटीची जबाबदारी कोणाची सर ते बोटीरूच रावता सर हय रे बोट तुजी हांगा लागली येईन लागली काय ती बोट कितले दीस उरता सर ते जेटीचे येता तेन्ना खाली करपा आणि आयस बीन भरपा ताका मॅक्झिमम 10 वरां लागता सो 10 वरां ते जेटीर आसता चडशे टायम तरी आसता जे मेले लेबर पयलीं आता 5 जण ओके ते कितें बोटीचेरूच एक्सपायर्ड जाल्ले त्या हॉस्पिटलाक ब्रॉड डेड आशिल्ले हय मरे तेंकां लेटरां काडली तुमी दे बोट ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल सर तांकां सगळ्यांक नोटिसीस सर्व केलेले आसा असोसिएशनाक तांकां कॉम्पेन्सेट जे आहा पयलीं पयलीं जो इन्सिडंट जाला बोटीत दॅट बोट ओनर इटसेल्फ दे आर रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर खंय रे आमचे यो तूं यो डायरेक्टर यो तुजी इन्चार्ज कोण आसा डॉक्टर उत्कर्ष यो लोकल डॉक्टर कितले जण टोटल 5 जण एक्सपायर्ड बरे अकॉर्डिंग टू अवर 5 जण एक मोबाईल साइडीन 4 या साइडीन अच्छा आणि व्हॉट इज द कॉज ऑफ डेथ मेजर कॉज इज डिहायड्रेशन डिहायड्रेशन जर आसा जाल्यार ताका प्रॉपर तेंच्यांनी थंयसर म्हणजे जे ORS ते दिवपाक जाय ते दिले ना दॅट इज ड्यू टू द डायरिया डिसेंट्री ताका लागून डिहायड्रेशन जालां बरोबर काय ना ओके तुमी पयलीं ज्यो नोटिसीस आसा पयलीं कोऑर्डिनेशन विथ द कलेक्टर डिसायड करपाचें रिस्पॉन्सिबल इज बोट ओनर तो मागीर मॅनेजर आसुनी किंवा कोणी आसुनी ओके ताका मॅक्झिमम ताका कॉम्पेन्सेशन पयलीं दिवपाक लावपाचें दॅट इज वन कितें आहा तें आनी हेन्स फोर्थ तांकां क्रायटेरिया कितें आहा पळय न्हू तें फिक्स करचें पडटलें आमकां क्रायटेरिया मागीर बाबा तांच्यांनी कितें कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची कितें आनी हांगासर 10 वरां सुद्दां जरी रावले न्हू ते जाल्यार 10 वरांच्या भितर टॉयलेट बाकीचे ते सगळें ती तांचीच जबाबदारी न्ही हाव द गव्हर्मेंट वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ओनर कितले जाण आयल्यार आतां Sir, cholera started from Mobor. Cholera cases Mobor start zale. So there is a private, as per this thing, fisheries department, there's a private jetty is given in Mobor. So there's no official gazette of notification of that private jetty.
तो मागेरचो विषय कितें जालें पयलीं आमचें मोड जाल्लें मोडा बुडी एंकर घेतली मोड म्हणजे हिंगा आमच्या कारवाराक जायते केसी जाल्ल्यो त्यो केस बोट मोड थोडे जाले म्हणटकीर बोट थोडी येयली आमच्या हिंगा आनी एंकरार रावल्यो जडी गेली गेलो आमकां पयलीं थिंगसून लागलो थिंगा मागीर जायते केस जाल्यो आयज वास्कोपसान केस जाले 4-5 केस आतां पणजे केस जाले व्हड्यावरूय त्या थिंगसान केस जाले ते स्प्रेड जायत रावला स्टार्टींग अरे जरी स्प्रेड जालो कितेंय जावं कशें आसा पण एपिडेमीक जो आहा पळय न्ही कॉलरा जालो काय त्या लेबरांची जबाबदारी तेणी युवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तर एडमीट करप ताका बाकीचे तुमी जो पर्यंत हॉस्पिटलान व्हरच ना जाल्यार ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा गव्हर्मेंट कशें घेता देन आतां जो जाला इन्सिडंट 5 जाणांच्या बाबतीत तेन्ना फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवपाक जाय आनी ताका कॉम्पेन्सेशन अकॉर्डिंग टू अवर डिपार्टमेंट तांच्यांनी कितले पेमेंट करपाक जाय तें ठरय 5 लाख रुपीज जाल्यार 5 लाख तांच्यांनी पे करपाचें फ्रॉम द कॉर्पस फंड आमी पे करपाचें हेन्स फोर्थ जर अशी डेथ जाली न्ही रे जाल्यार ताका मॅक्झिमम 25 लाख रुपया तांणी फारीक करचें पडटलें 25 लाख रुपया पर लेबर इतके तांकां कंडिशन घालपाक जाय हांव सांगता त्या शिवाय ताका अक्कल येवची ना ती अक्कल येवपा जाल्यार तांकां कळपाक जाय एक लेबर जर हे जालो न्ही रे आतां पर्यंत कंडिशनां ठीक आहा आमी घालूंक नासली पण आतां कंडिशन घालात एक लेबर सुद्दां चुकून एक्सपायर्ड जालो जाल्यार तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय 25 लाख रुपया तेंच्यांनी त्या लेबराक फारीक करचें पडटलें अनलेस एंड अंटील त्यांची कंडिशन्स चॅक केल्या शिवाय आमकां वी वॉन्ट टू सी म्हणजे त्यांची हेल्थ कंडिशन तपासपा खातीर आमी कितें करपाक जाय पळय न्ही त्या शिवाय तेंच्यांनी लेबर धाडूंक जायना पयलीं तेंच्यांनी प्रिकॉशन बाबा तेजें इज फीट आसा काय ना तें पळोवन धाडचेलो तांच्यांनी आपलो किट मेंटेन दवरपाक जाय बोटीचें कितें तो ORS कितें ताका डायरिया डिसेंट्रीक मेडिसीन लागता प्रिलिमिनरी मेडिसीन लागता तें आनी इनकेस ते 9 दीस 10 दीस जर भायर उरता आसत जाल्यार तो बरो ना जालो जाल्यार दुसरी बोट ऑफन तेंच्यांनी परत धाडपाक जाय ताका दॅट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां तो बरो ना जालो जाल्यार आमी आमच्या हॉस्पिटलान हाडल्या शिवाय आमी कशें पळयतले सो ती तूं कितें कर सांगता हांव हेन्स फोर्थ म्हणजे कलेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट यू डिसायड अबाउट SOP एक SOP जो पर्यंत आमी ठरयना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर त्या शिवाय जावचें ना आनी इवन दो फायन जे आहा पळय न्ही यू डिसाइड द फाइन्स इतना फाइन इन लोगों को लगना ही चाहिए अदरवाइज ये कभी नहीं सुधरेंगे मैं बता देता हूं या लेबर उसको भी इसमें लेना चाहिए और यहाँ आने के बाद टॉयलेट्स और हाइजीन कंडीशन जो है किस तरह से मेंटेन करना चाहिए डॉक्टर उत्कर्ष ही इज आवर एपिडेमियोलॉजिस्ट ही विल गिव द होल क्राइटेरिया हाउ टू मेंटेन एंड व्हाट टू डू इसलिए उनकी कंडीशंस और बाकी सब कुछ वो बता देगा इसके एक SOP डिसाइड करते हैं और उनका ऑपरेशन डिसाइड करना पड़ेगा टॉयलेट्स आर आल्सो लेस सर सो वी शुड तो वो सेंसर वाले टॉयलेट यहाँ पर किसने कहा डालने के लिए कौन ये है दिमाग में सेंसर वाली टॉयलेट यहाँ डाल सकते हैं जेटी के ऊपर अगर मैं तुका अक्कल आसूंक जाय GTDC कोण घालतले अक्कल ना पयलीं और सेंसराचो टॉयलेट लेबराक वापरतले तुमी 5 स्टारान येयले हांगासर मात तरी तकलेचो भाग आसूंक जाय ते चेंज करा पटकन फिशरीज डिपार्टमेंट GTDC आसूनी ते कोण आहा पळय ताका चेंज करून तुमी घ्या आप वो अंडर डिजास्टर के अंतर्गत चेंज करो और उसको जो रूटीन टॉयलेट में कन्वर्ट करो और जितने सारे बोर्ड ओनर्स रहते हैं ना उनसे पेमेंट ले लो लेबर से मत वहाँ पे 5 रुपए 10 रुपए चार्ज करने का निकाल दो जितने सारे बोर्ड ओनर्स हैं उसको बोलो आपकी बोर्ड यहाँ पे लगी तो आपने इतना पैसा उस टॉयलेट क्लीनिंग जो करता है उसके लिए उसको पेमेंट करना चाहिए तो 100% लेबर शुड गो देयर लेबर से 5 रुपए चार्ज नहीं करना चाहिए दे शुड पे वाई लेबर शुड पे इतना पैसा नहीं पे कर सकते हैं क्या टॉयलेट नहीं सगले गाँव इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे तो एडिशनली अंडर डिजास्टर आप उनको एडिशनल टॉयलेट लगाओ उनसे पैसा ले लो वन मोर सजेशन बायो टॉयलेट लगाओ ते टॉयलेट हे मातशें पयस जाता एजसेंट टू द जेटी न्ही आमच्या ऑपोजीट सगळी एरिया वी हॅव प्रपोज दॅट ऑल्सो कि थंय ते नियर बाय जर टॉयलेट जाले न्ही इट विल बी मोर बेनिफिशियल अभी तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी बायो टॉयलेट इमरजेंसी में डालो जब तक हम कॉन्क्रीट टॉयलेट नहीं डालते तब तक बायो टॉयलेट्स लगाओ सभी जगह पे और उनसे पेमेंट ले लो पेमेंट उन लोगों ने देना चाहिए जैसे ही बोर्ड लगे उनके ऑफिसर एक नहीं यहाँ पे 2-4 ऑफिसर्स लगाओ इतना पेमेंट कर देने का आप लोगों ने टॉयलेट उन लोगों को टॉयलेट वालों को पेमेंट कर देना चाहिए और जितना सारा एनक्रोचमेंट है यहाँ पे और एक आपके डेप्यूटी कलेक्टर को पूछो एनक्रोचमेंट क्या क्या है वो ओके सगळं एनक्रोचमेंट कितें आहा पळय न्हू समतो खाली कर आमी जेंका जागा दुसरे कडेन दिल्या कितें दिल्या रे म्हणटालो बांदून दिल्या रूम्स बांदून दिल्या रूम्स बांदून दिल्या हांगासर येवन ते कशे रावता तर ते खबर ना सर थंय भाड्यान दिल्ले आसा ऑलरेडी आयक आमी जेंका रूम दिल्या पळय न्ही तांच्यांनी परत हांगासर येवन रूम बांदल्या घर केले हांगा तांकां रावपाक दिल्या तूं एक काम कर आमी जेका रूम दिला तेजे लिस्ट काड ओके आनी तितूंतले लोक जे हांगा रावता पळय न्ही तांकां हांगासरल्या खाली कर
आनी हे खाली कांयच ना विदीन 8 days खाली जावपाक जाय ताज्या वयर ना तांकां सरळ सांगपाचो तुमचो रूम तुमकां दिला थंय राव ना जाल्यार सगळें सामान भायर कर सर सकट आनी क्लियर ऑफ कर ते जेटीज घालप आनी बाकीचें सगळें क्लियर कर दुसरी गजाल बेश्ट्यो बोटी हाडून जितक्यो उडयल्ल्यो आहा पळय न्ही हांगासर आहा पळय न्ही ते वराना मरे 5,000 रुपया फायन बीन घालपाचें ना आतां डायरेक्टली तुमी एक कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घे तेजी व्हॅल्यू ठरय ताका सांग वर म्हणून पयशे तुमकां डेपॉझीट करपाचे ते मागीर क्लेम करून दी कोण करता आमच्या कडेन आयडियल जितक्यो बोटी स्क्रॅप आसा जांकां तुमी हाज्या पयलीं नोटिसी काडल्या आनी जेंच्यांनी 5-5 फाडल्या तूं आतां आनी वाट पळोवपाची ना तूं फक्त तेजी व्हॅल्युएशन कर ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांग वर म्हणून सांग पयशे तुका भरपाचे क्लेम करून जर फाल्यां सकाळी आयलो तुका जितके पयशे तेणी 5,000 भरले किंवा सपोज एका बोटीचे तूं आतां स्क्रॅपाक दिली कोणाक तितल्या 20,000 दिली त्या बोट फाल्यां सकाळी क्लेम केलो तुज्या कडले 20,000 रुपया परत वर ना जाल्यार ना ओके हांगा 4-5 बोटी दवरून उपकार खाली कर विदीन 8 days कोटेशन बेसिसचेर कर ट्रेंड सुद्दां न्ही कोणाकू घे कोटेशन मागय मरे कोण कोटेशन चड रेट दिता ही बोट म्हाका स्क्रॅप करपाक जाय आमकां तितले ते पयशे भरून दिवपाचे वांगडाच ट्रान्सपरन्सी दवर कलेक्टर आसा पता चला आपको ट्रान्सपरन्सी दवर तुजे बोट भरून घे आनी कोण कोण ओनर आहा तेजे नंबर कितें आयडेंटिफिकेशन फोटो बिटो मारून दवर कोण क्लेम करता पळय न्ही तेणी तुज्या कडेन क्लेम करून मागीर तुज्या कडल्यान ते पयशे घेवन वचूनी हांगा घालून दवरपाचें ना खाली कर दुसरे हेवटेनचे जितके एनक्रोचमेंट आहा पळय न्ही 8-10 दिसां भितर व्हडल्यो नोटिसी बीन दिवंक बसपाच्यो ना सोमतेच मनीस हाडांनी खाली कर अरे एकदां घरा दिल्या उपरांत परत ते आमची जागा एनक्रोच करता म्हणजे कितें ते खाली कर सगळें आनीक दवरूं नाका एक 8-10 दिसां भितर सगळें क्लियर कर बेगाय करता सगळ्यांक वांगडा ओके आनी कितें रिजन रे बाकीचें सानी रिजन ना तें सगळें पयलीं तें लास्ट 30 years तें ट्रेनिंग वर्क जर ते बोट भायर गेलो आनी लेबर उरनाय आतां न्यू बोट बांदलाय ना ते इनबिल्ट टॉयलेट्स आहाय जर ते भायर गेले हिंग यूज जावपा ना हे टॉयलेट त्यो पोन्न्यो आतां मरे इन तांकां नीव आहा पळय न्ही तांकां आमी टॉयलेट बांदल्या शिवाय परमिशन दिवपाचें ना पोन्न्यो सुद्दां आहा पळय न्ही तांकांय बी बायो टॉयलेट कसो घालपाचो तो पळयात आनी ती रिटेनिंग वॉल जी आहा पळय न्ही ती प्रपोज करा अर्जंट बट पयल्यान पयली ती जी नवीन जेटी बांदल्या पळय न्ही तिजेर तो ट्रक व्हरोंक मेळना कितें प्रॉब्लेम वॉट इज द प्रॉब्लेम सर ते हायजीन कंडिशन्सा खातीर अलाव करना सर ते रुल्स आसा एक्सपोर्ट आनी स्टेबिलिटी आहा वरपा जाता वेट घेता आयक म्हाका एकूच सांगतो हायजीन कंडिशन म्हणजे कंटॅमिनेशन जाता न्ही ते गाडी अजून इनॉग्रेशन जाल्ला मरे सर इनॉग्रेशन करता हांव इनॉग्रेशन तेजें आहा पळय न्ही रे तूं तेजे 15 दिसाच्या भितर इनॉग्रेशन खरें करून उरया तेजें कांयच ना काय येवन तुजे डायरेक्टर येवन ना जाल्यार काय मिनिस्टराक येवन आनी आमदार येतना इनॉग्रेशन करतले आमी प्रत्येक मॅनेजमेंट कमिटी भितर हो विषय मांडला आनी ऑन रिकॉर्ड आसा ती जेटी जी पळय आसा न्ही इट इज नॉट बेरिंग वॉट दॅट कॅपेसिटी तेंच्यांनी आमकां रिटर्न दिल्लें आसा आमी कितले रिक्वेस्ट केले ती जी पळय हे ब्लॉकेज घातला न्ही ती काडात कारण ती 15 मीटर भायर आमची एक बोटीचेर स लेबर आसता स लेबर जर 15 मीटर जर पयस जर अनलोडिंगाक आयलो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल हांव तुका एकूच सजळ सवय जाता इन केस कदाचित 10 गाडी उबे रावच्यो ना तेजेर एक गाडी रावतली एक तरी एक बोट भरली एक गाडी भरली काडपाची दुसरी सोडपाची पण ते अलाउच करना सर तो तुका सांगता ते हायजीनिक कंडिशन म्हणून दवरूं नाका लास्ट तिका यूजूय जायना सिंगल बोट सोडपाची ताका कितें तरी बॅरिकेड्स घाला सिंगल गाडी सोडा तेंची भरली ती गाडी सोडा दुसरी ओपनिंग केल्या पुरो आमकां जालें जेटीचे चेन मारले तेमी चेन मारून बंद सगळे क्लियर ऑफ कर सगळे क्लियर ऑफ कर तुज्या 3 ते 4 दिसाच्या भितर इनॉग्रेशन दवर खरें सोमत्यात क्लियर ऑफ कर हे जाता तितके 8 दिसाच्या भितर म्हाका क्लियर दिसपाक जाय 8 दिसांनी इनॉग्रेशन करूया सगळे हेजे जाता तितके क्लियर ऑफ कर प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व कर पयलीं एक 8 ते 10 दीस ताज्या उपरांत वांगडा इनॉग्रेशनूय करूया तू एक गाडी सोडपाची सिस्टम करपाची ती करून जाल्यार जेटी काय फायदो ना एक की जर म्हणजे 9 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली आमी जेटी बांदून तिजो उपयोग तांकां ना कित्याक उपयोग आमकां सिंगल गाडी सोडपाची तेजेर तुमी हायजेनीक कंडिशन आनी ते पळोवपाचें काम तेंचें आसा शेवटी ओके आमकां तितकें करपाक जाय ते करून घ्या गाडी व्हरोंक मेळ्ळ्यार ओपनिंग जायना ते मेयर आसा तीच काडल्या प्रत्येक बोटी कडेन एक गाडी गेली इनफ मदीं तुजे लेबर आनी कितें ते घाल आनी कोणी बांदल्या ते JSIDC आफय फाल्याच्या फाल्यां आफय रे अमरेश तांचे कॉरेस्पॉन्डन्स केल्ले आसा दे आर नॉट अलाविंग JSIDC प्रिवियस कॉरेस्पॉन्डन्स आसा या तू मॉनिटर कर मिनिस्टर मॉनिटर करतलो JSIDC येतले फाल्यां येतले ते फाल्यां इन्स्पेक्शन करून परत घे तू मॉनिटर कर ते ओपन कर बाकीचे सगळे डेप्युटी कलेक्टर यू रिपोर्ट टू मिनिस्टर ओके मिनिस्टर एनवायरमेंट विल लूक आफ्टर दॅट सगळे क्लियर ऑफ करपाचे तुका कितें हडल येता ते काडून ओके ताका सांग फाल्यां यो म्हणून हांगासर आनी सांग तेजे टीचे कोण तो मनीस धाडपाक लाय मिनिस्टर आसतलो एनवायरमेंट तू एक रिपोर्ट तयार कर वाय दीस हॅपन एवरीथींग
ओके सगळं तुझो रिपोर्ट म्हाका सबमीट कर. तुम्ही तुमचो कंडिशन एक रिपोर्ट सबमीट कर आणि डेप्युटी कलेक्टर यू सबमीट द रिपोर्ट ओवरऑल वाय दिस इज हॅपन कितें तिकय तिगांचो रिपोर्ट. You collect all the 3 reports of Fisheries Department, Health Department, and your Deputy Collector Department. Combine this and you submit to me. And according to today's minutes, you make it finalized. These minutes that we want to these things. Unless and until it is not possible. Okay. आणि किती सजेशन? सर आणि एक सजेशन अशें आसलें की एक आयच्या कंडिशनान घाल त्या बोट ओनर कोण आहा पळय न्ही हांच्यानी ताका 5-5 लाख फारीक करपाचे आतांच्या घडी आणि कॉर्पस फंडाच्यान आमी 5-5 लाख रुपया आता बट इन फ्युचर 25 लाख रुपया फारीक करचे पडटले लेबर एक्सपायर जातले कंडिशन घाल तांकां. ओके आणि कॉर्पस फंडाच्यान आमी केले बट तांच्यांनी 25 लाख रुपया फारीक करपाक जाय लेबर एक्सपायर जाला आणि तांच्यांनी कंपल्सरी किट जो आहा पळय न्ही तांच्या बोटीर आसपाक जाय. देअर मॅनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टायप ऑफ इन्सिडंट्स हॅपन. ओके हॅन्स फोर जाल्यार केसी फायल करपाच्यो हांगा तुका त्या बोट ओनराचेर नाल्यार मॅनेजराचेर केसी फायल करपाच्यो अश्यो डेथ जाल्यार जाय. आतां पर्यंत फक्त आमच्या रुल्सान ना म्हणून बट घाला रुल्सान तुमच्या लेबर एक्सपायर जाल्यार तेंचेर केसी घालप आनी तेंची लायसनां सस्पेंड करप जेचो लेबर एक्सपायर जाता तो ताका वर्सभर किंवा 2 वर्सां नुस्तें मारूंक वचोंक दिवंक ना. हेंच फुडें घाल रुलान आनी दवळ दाखयता अशा पद्दतीन लेबरांची हें करून चलचें ना. ओके. कुडबॉण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट. हांवें एक्चुली आमदारान म्हाका हो इश्यू 2-4 दीस पयलीं कंटिन्युअसली तोय सांगतालो. हांव म्हजे बरोबर आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबा एलेक्स डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी आमचे सरपंच हे सगळे जाण मेळून इन्स्पेक्शना खातीर हांगासर आयलो. जो इन्सिडंस जालो ताच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडंस परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले 3 जाण कितें तरी बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडंट जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडंट जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही ते 15 दिसांनी हांव म्हज्या डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर ही द एपिडेमियोलॉजिस्ट ही वील गायडलायन 1 SOP कोणी वचप काय ना कशें वचप तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां कितें तरी कितलेशेच दीस जाले 8-9 वर्सां तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी ही बोट ओनरांची जबाबदारी हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक करून घेता. टॉयलेट सेन्सराचेर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.